नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश परब आमोणकर. गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. मुख्यमंत्र्या वांगडा जाल्ले बसकेंत चिंबलकर ना समाधानी. आमकां नाकाच युनिटी मॉल. चिंबलकर आजुनूय आपल्या भुमिकेचेर ठाम. युनिटी मॉल प्रकल्प जावचो ना रद्द. सरकार आपल्या भुमिकेचेर ठाम आसात. कोलवाच्या खासा ग्रामसभेत पंचायतींक धाडिल्ल्या CZMPच्या नोटीसी वयल्यान जालो बोवाळ. थळाव्यांनी ग्रामसभेत एकमतान केलो CZMPक विरोध. भंडारी समाजाच्या वेंचणुकेच्या फायलीक मंजुरी दिवची. भंडारी समाजाच्या फुडाऱ्यांनी केली मागणी. नाजाल्यार 2 फेब्रुवारीक व्हरतले निबंधक कार्यालयाचेर मोर्चा. दिल्या शिटकावणी. कुळे काजरातड नववाडो वाठारांतले 80% शेतकार पिकयतात शेत. मात शेत लागवडीक लागपी उदकाचो प्रश्न सोडोवपा खातीर सरकारान दिवचो कायमचो बंधारो बांदून शेतकारांची मागणी. सध्या गोंयांतल्या 26% लोकांक 24 वरां मेळटा पिवपाचें उदक. उरिल्ल्यांचो फुडल्या 3 म्हयन्यां भितर पयस करतलो उदकाचो उणाव. मंत्री सुभाष फळदेसायाचें आश्वासन. दाबोळे विमानतळाचेर सगळ्यो विमान सेवा उरतल्यो चालूच. केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हांणी दिलां आश्वासन. सांगता येरादारी मंत्री माविन गुदिनो. आनी आतां खबरो विस्तारांत. युनिटी मॉल प्रकल्प आनी प्रशासन स्तंभाक विरोध दर्शोवपा खातीर चिंबलकरांनी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची भेट घेतली. युनिटी मॉल प्रकल्पा विशीं मुखेलमंत्री आपल्या मतांचेर ठाम आसा. प्रशासन स्तंभ रद्द करपाक आतां शकता. मात ही बसका समाधानकारक जावंक नाशिल्ल्याचें चिंबलकरांनी सांगलें. आमी आमच्या मतांचेर ठाम आसतले अशें थळाव्यांनी सांगलां. युनिटी मॉल प्रकल्प आणि प्रशासन स्तंभ रद्द करपाची मागणी घेऊन चिमलाकारांनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची भेट घेतली. हे बसकेक मुख्यमंत्र्यान युनिटी मॉल प्रकल्प रद्द जावचो ना म्हूण स्पश्टपणान सांगून आपली भूमिका स्पश्ट केली. सरकारान या प्रकल्पाचेर आतां मेरेन 25 कोटी रुपया खर्च केल्ल्याचे चिमलाकारांक मुख्यमंत्र्यान सांगिल्ल्याची माहिती चिमलाकारांनी मिडिया कडेन उलयतना दिली. प्रशासन स्तंभ रद्द करपाक शकता अशें मुख्यमंत्र्यान दावो केल्ल्याचोय थळाव्यांनी मुखार सांगले. तरी ही बसका समाधानकारक जावंक नाशिल्ल्याचे सांगीत ते आपले भूमिकेचेर अजून मेरेन ठाम आसात. आणि आज तांच्यांनी आमकां 11:30 अपॉइंटमेंट दिल्ली. सो आमी भितर गेले आनी तांचे कडेन उलयले. बाबा जे कितें आमी तुमचे कडेन डिमांड घातलेले की युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ हे स्क्रॅप करपाचे. सो ताचेर एक आमचे खूब मोठे डिस्कशन जाले आणि त्या हेतून त्या डिस्कशनान ते अजून युनिटी मॉलाच्या बाबतीन ठाम आसा. एक जालें. दुसरी गोष्ट जी आसा प्रशासन स्तंभ हे जाय जाल्यार आपूण स्क्रॅप करता अशें ते म्हणपाक लागले. तर जालें अशें की हे जे आमचे वेटलँड जे आसा ताचे हे कशें आसा तेंच्यांनी जे कितें नोटिफिकेशन वगैरे जे कितें काडलेले आसा वेटलँड म्हणून 2 वेगवेगळी नोटिफिकेशन आसा ती कितकी चुकीची आसा ते आमचे बाय मेलिसा डॉक्टराक सारखे सविस्तर सांगले. आणि ताका लागून आमी खंयच्याच बाबतीन कॉम्प्रोमायज जावपाक ना हे आमी तांकां ठामपणान सांगलेले आसा. तांच्यांनी हे जे आंदोलन जे आसा आमचें फाटीं घेवचें अशें आमकां सांगलें. आमी सांगलें तें शक्य ना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. बुधवारा कोलवाची खासा ग्रामसभा जाली. पंचायतीक आयिल्ल्या CZMPचेर थळाव्यांनी तिडक उक्तायत खर निशेध केलो.
सरकारान खंयचोय निर्णय घेवच्या पयलीं थळाव्यांक विश्वासात घेवपाक जाय. येवजण योग्य रितीन स्पश्ट करपा खातीर थळाव्यांनी चड वेळ आनी तांत्रीक तज्ञांची मागणी केलेली आसा. पळयात. गोंयांत सध्या CZMPची नोटिसीचो विशय बरोच तापत आसा. चडशा पंचायतींनी ह्या नोटिसींक विरोध केला. फकत 2 दिसां आदीं जारी केल्ल्या BDOच्या सुचोवण्या प्रमाण कोलवा खासा ग्रामसभा जाली. दर्यादेगेवयल्या वाठार वेवस्थापन येवजणेचो अभ्यास करपा खातीर ही ल्हानशी नोटीस अपूर्ण आसा अशें सांगून गांवकारांनी खर हरकत घेतली. ह्या येवजणेची स्पश्टताय करपा खातीर उण्यांत उणे 60 दीस आनी विभागीय तज्ञाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. सरपंच तेरेसा सिल्वान सांगले, पंचायतीन अधिकृतपणान वाड मागपाचो निर्णय घेतला, कारण CZMP गांवचो फुडार थारायतली. मजगतीं थळाव्या लोकांनी सरकार योग्य सल्लो घेयनासतना ही प्रक्रिया धांवपळीत घेता असो आरोप करून पारदर्शकता आनी लोकांचो विश्वास नासतना खंयचोच निर्णय घेवचो न्हय अशी शिटकावणी दिली. गोवा गव्हर्मेंट अंडर CZMP 2019 प्लॅन नोटिफाय करपाक 19 लेटर धाडल्या पंचायतीक आनी तांकां विदीन द स्पेसिफीक टायम तांकां ते रिजॉल्व करून पोचून दिवपाक जाय. दीस इज व्हेरी हॅपहॅझर्डली डन. आमकां कोलवा विलेजरांक इनफ टायम जायो आनी विलेज पंचायत ऑफ कोलवान 60 days मागले. देर आर लॉट ऑफ इश्यूज पर्टेनिंग टू CRZ इन कोलवा विलेज. सो आमगे 2 मेंबरां हांव कोलवा विलेजरांक मागोता, तशेंच जे 5 मेंबर इनचार्ज आहाय विदीन द CRZ लिमिट्स तांकां मागोता. द प्लॅन इज डिस्प्लेड हियर. लोकांनी येयचें, चोयचें आनी आपणागे ऑब्जेक्शन घालचें आनी फायल करचें. हें हॅपहॅझर्डली आमकां नाका थ्रू द गव्हर्मेंट. वी वॉन्ट थिंग्स टू बी हॅपन इन अ स्मूथ वे. आज आमगे लोकां बरोबर ग्रामसभा हें केली आपोवपाक. काल आमगे बॉडी मिटींग जाली. CZMP हें येयलोली प्लॅन्स येयल्ले. इट्स रीच ऑन 17 सॅटर्डे येयली. सो ती येयले उपरांत रोखडें एक्ट कांय करूंक जायना. इट्स अ व्हेरी सेन्सिटीव इशू. सो सरपंचान मागीर मिटींग आपयली आमची बॉडी मिटींग. काल बॉडी मिटींग जाली. बॉडी मिटींगेक आमची मॅप्स बी सगळीं चोयन करून मागीर आमी बॉडी रेजोल्युशन घेयलें की आमकां एक टायम लिमीट जाय न्हू, बिकॉज इट्स अ क्रुशियल इशू. लोकांची घरां हें आहाय आनी कितें. सो आमी लोकांक मदें हो प्लॅन दवरूंक सोदतालीं, लोकांनी सजेशन्स घेवपाक. सो ताका लागून तो टायम जायो. सॅटर्डे आनी काल लास्ट डे आहलेली. सो इट वॉज नॉट पॉसिबल. सो आमी टायम मागिला तेजेर आनी आज ती मिटींग आपयली विथ द लोकल्स. सो सगळो जायतो लोकल आमगे येयलोलो. फिशरमॅन बोर्ड बी दाखयलो आहा. अर्लियर ऑल्सो दीस प्लॅन हॅड कम. सो थिंगा तेजेरू मार्क केलो नाहलोलें. आतां ह्या प्लॅनाचेरू ओद कोडे सँड्युन्सूय मार्क केलो नाय, केलो ना थिंग दाखयलो आहा. सो देर इज एरर इन इट. सो लोकांनी जें कितें आमी सांगलोलें 60 days टायम मागलोलो तें सगळें आमी काल कितें डिसिजन घेतलें तें लोकां मुखार दवरलें. लोकांनी तें एक्सेप्ट केलें आनी लोकांनी आतां एग्री केलां 60 days टायम मागोचो. त्या पुरयान आमकांय मातशें टायम दियाय. आमी येयन पंचायती आमगे सर्वे नंबर बी चॅक करून ह्या मॅपांचेर आमगेली ऑब्जेक्शन रेज करतलीं. अकॉर्डिंगली ही ऑब्जेक्शन कन्सर्न डिपार्टमेंटान आमी धाडटलीं. चॅक कर म्हूण ही सगळीं लोकां गेलीं आनी आमी लोकां बरा रावन लोकांकूय हेल्प करपाक आमचो सगळ्यांचो हुस्को सगळ्या 5 मेंबरांचो. सो वी विल सपोर्ट ऑल लोकल्स. ही आज आमगेली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिटींग आहलोली विलेज पंचायत कोलवा. आमकां तो CZMचो प्लॅन येयला. एज पर दॅट प्लॅन आमी लोकांक अनाउन्समेंट धाडलो काल. पयलीं आमी आमगे बॉडी डिसिजन घेयला, बॉडी मिटींग घेयल्या आनी मागीर आमी एक अनाउन्समेंट धाडून सगळे लोकल्सां आपयलोले विलेजेसां आनी तांकां वांगडा डिस्कस केला. तेंगेले ओपिनियन, सजेशन, कंप्लेन्स आहाय ताका लागून आतां आमी ती मिटींग घेयल्या. सजेशनां कितें आशिल्लें लोकांनी? लोकांचे सजेशन आहलें की बीच आतां पळय तें फिशींग एरिया आहा ती तांकां थिंगा घर नाय म्हूण दाखयलें ताका लागून. आनी आमी आतां आमी लोकांक आनी गायला की तांकां शॉर्ट टायम मेळना देखून आनी तांकां एक्स्ट्रा टायम दिवचो म्हूण. सो आमी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक लेटर केलें की आमकां 60 days टायम पिरियड दिवचो म्हूण आनी आमी लोकांक सांगिला की आमी टेक्निकल एक मनशां हाड आमी तेंगे सगळे आमी एज पर द प्लॅन तांकां दाखयतली म्हूण. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. कुळे काजरातड नव्वाडो वाठारांतले 80% शेतकार शेतां पिकयतात. ह्या वाठारांत सुमार 106 शेतकारांची शेतां आसात. शेत लागवडी खातीर उदकाची गरज आसा, देखून सरकारान आमकां कायमचो बंधारो बांदून दिवचो म्हणून थळाव्या शेतकऱ्यांनी मागणी केल्या.
कुळे पंचायत वाठारांतल्या काजरातड नववाडो वाठारांत 106 शेतकारांची शेतां आसात. हातूंतले 80% शेतकार शेत पिकयतात. शेतांत काम करपा खातीर कामगार मेळना आनी मेळ्ळे जाल्यार कांय कामगार परवडना अशी परिस्थिती जाल्ल्याचे ह्या वाठारांतल्या शेतकारांनी सांगले. शेत लागवडी खातीर दूधसागर न्हंयेचेर ढोलबाग हांगासर बंधारो घालून शेतकार सध्या उदक हाडटात. जर सरकारान एक कायमचो बंधारो बांदून दिलो जाल्यार आमचो उदकाचो प्रस्न कायमचो सुटावो जातलो. शेतकी खात्यान हातूंत लक्ष घालून आमची मागणी पुराय करची म्हूण थळाव्या शेतकारांनी मागणी केल्या. काजरातड नव वाड्यार हांगा जो शेती करता ते फक्त वांयगणूच शेती करता. वांयगणूच करता. आनी मागीर हेका जे शेतकरी इतले लोक कितले आसा शेतकरी टोटल? शेतकरी 106 आहा पूण सगळ्यांनी रोवना, थोड्यांनी रोयला आनी अजून चालू आहा. आतां कितले रोयता पळोवया. पूण काम करपाची चालू आसा. काम चालू आहा. आनी उदक तुमकां हे शेतां खंयच्यान हाडटा तुमी? धोलबागाचे हाडटा. धोलबाग म्हळ्यार दुधसागर न्हंयचे? दुधसागर न्हंयचे थंयच्यान पाटांच्यान हाडटा. उदक पावता सगळ्यांक? उदक पावता तशें हाडल्यार पावता. अंदू सगळ्यांक उदक अंदू खूब आहा. अंदू कोणी भायर उदक घेवन ना, भायर घेतल्यार उदक पावना. पद्दतीन लायता काय कशें लायता? अंदू रोप लायता आमी मशिनान हाडला एक काडयेची. एक काडी म्हणजे एकेरी पद्दत? एकेरी पद्दत. एकेरी पद्दत फायदेशीर आसा काय? एकेरी फायदेशीर आहा. फक्त कितें जाता सायडी कोणशे आज उरता मेरेज कोणशे आहा ते मातशें उरता. ते मागीर हातीन लावचे पडटा. मातशें त्रास पडटा. हरशी बरी त्रास ना. कित्याक आतां कामेरी सद्या मेळना आनी रोपो लेट जाता. तोरो घातलो जाल्यार लेट जाता. हें आतां बरें फायदेशीर 14 दिसांनी लायता. हातीन लायता ती फायदेशीर आहा. फक्त कितें आतां मातशी कामेरी मेळना कोण ना. तोरो घातल्यार आनी लेट वयता. हें मातशें बरें जाता न्हू. हें 14 दिसांनी काम जाता. आनी हेजेर कमी पयशे लागता? हय हेजे कमी पयशे लागता. सबसिडी आहा का मशिनां बी? सबसिडी आहा गव्हर्मेंटाची. कामेरीची रेट कितें आसा सद्या? कामेरीची सद्या 500 रुपया रेट आहा. 500-600 थिंवूय मेळना. पूण टायमार ना? टायमार कोणूच मेळना. आनी ती येता केन्ना टायमार येना मेळ्ळे जाल्यार. एका 3000 येता. 3000 म्हळ्यार 6000 येता. 3000 सरकार दिता. रोप लावपा? टोटल 6000 खर्च येता. आनी तीच जाल्यार कामेऱ्यान जाल्यार कितले? जाल्यार म्हाका दिसता 8-9 जाय. सरकाराचो फायदो आमकां सद्या ओनूच आमकां अजून थोड्या जाणां दिल्या, थोड्या जाणां येवना पयशे. पूण आयज येयले अशें म्हणटा कोणा म्हणटना येयले आसतले ते आमगे लुकसाण भरपाई. ओके पोरूची? हय पोरूची. पयलीं थोड्यांक रोखडी दिली आमकां. तेन्ना नुकसान भरपाई जावपा कारण गोंयान घाल्लेले? गोंयांनी होना पावसान गेले. पावसान गेले टोटली? हांव आतां भुरगेपणाच्यान अशात रोयता. हांगा सारको भुरगेपणाच्यान इस्कॉला वयताले तेन्नाच्यान शेतांतलेच काम करता. अर्धे पंचायत हाडटाले, अर्धे साळगांवार हाडटाले. अंदू सगळो पंचायतीनच हाडला. फूल उदक बांदून बांदवे? रोप लावपा तशी सबसिडी आतां हे सबसिडी म्हण अशें आमकां खंय सारके दिता. ते आतां एरिया प्रमाणे ते पयशे घेतात आमचे कडल्यान. ओके. मशिनाचे मशिनाचे रोप लायता? रोप बी सगळे तेंगेली? सगळे तेंगेली. एक पोरू हांवें 2000 दिल्ले शेताक. ते अंदू आतां म्हणटा ट्रे प्रमाणे पयशे. आतां ट्रे कितले लागता ते पळोवया. हरशी कर्जत बरें काय ज्योती बरें पिकपा? कर्जत बरें. कर्जत बरें. आतां मार्केटान तेजी रेट कितली आसा तांदळाची? कर्जा कितें 55 कितें 60 कितें 70 रुपया चलता सद्या. 70 चलता. आमी दिता आसतना 60 दिता. शेत रोयल्यार फायदेशीर आहा न्हू. पूण स्वता काम केल्यार लेबर घालून कोता येना. आपूण काम करपा जाय. आपूण काम करपा जाय. लेबर आतां म्हणटा 1000. 10 लेबर लागले जाल्यार 10,000 गेले. आमी काजरातड नववाडा हांगा आसा ज्या जाग्यार 106 शेतकरी हांगा तेंची शेतां आसा आनी वर्सान वर्स ते वांयगण शेती करता. हे शेताक उदक तेंच्यांनी धोलबागाच्यान हाडटा. धोलबागा स्वता बांदता. सगळे शेतकरी वचोन बांदता. ताका थोड्या आर्थीक निधी मदत कोणी पंचायत करता. अंदू सगळी पंचायत कुळे पंचायत हेंनी तांकां सहकार्य केला की धोलबाग कॅनल बांद घालून ते हे शेताक उदक हाडटा. पूण तो धोलबाग जो बांदता तो टेम्पररी बांदता. तेका कायम स्वरुपी एक तर बंधारो जर सरकारान बांदून दिलो आनी ताका जर प्लेटी घातल्यो आनी हो जेन्ना शेत लायता तेन्ना जर प्लेटी घातल्यो जाल्यार ते तांकां फायदेशीर ठरतलें. आनी तेणी करून हेजी पडींग थोडी शेतां दवरिता तांकांय शेतां लावपाची उमेद येतली. अशें जाता की हांगा जे शेतकरी आसा ते थोडे खंय सर्विसे आसता. थोडे ताका लागून थोड्यांनी शेतां पडींग दवरिल्लीं आसा. आनी थोडी आतां कोण पयलींच्यान लायता ते आजून पर्यंत शेतांत लायता. इस्कॉला वयतनाच्यान सुद्दां शेत लायता ते आज पर्यंत शेत लायता. आनी तेणी करून विकते म्हणटा ते तांदूळ खायना. ह्याच शेतांचेर तेंचे आर्थीक जो हे चलता फोटोवपा चलता तो तेजेर चलता. आनी हांगा बरें करून हांगा शेत लायता. दुसरी म्हणल्यार 106 शेतकरी पैकी बाकीचे थोडे शेतकरी हांगा चडान चड म्हळ्यार 106 जवळ जवळ 80% शेतकरी हांगा शेत लायता. उरलेले सर्विसे खातीर बी लोकांले पडींग उरता. तेन्ना तांकां विचारलें जाल्यार तेंच्यांनी सांगलें की हांगा मानाई
म्हारग आसा कामेरी म्हारग आसा ताका कांय फायदो जायना पूण स्वताची शेतान काम करीत जाल्यार ताका मातशें कितें तरी एक फायदो उरता तेन्ना सरकारान जो धोलबागाची जे उदक हाडटा तो एक बंधारो बांदून दिवचो अशी तेंची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर एकनाथ खेडेकार. गोंयांतल्यो 50% उदकाच्यो पायपलायनी पूर्ण आशिल्ल्यान त्यो सदांच फुटून उदक फुकट वता. सध्या 26% लोकांक 24 वरां उदक मेळटा पूण फुडल्या 3 म्हयन्यां भितर म्हटल्यार एप्रील मेरेन पिवपाच्या उदकाचो प्रश्न सुटावो करतले अशें आश्वासन मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिलें. 50% ऑफ दॅम विल गेट 18 hours ऑफ सप्लाय. म्हाका दिसता की आनी एक 4 म्हयन्यांनी जाते. आतां सद्याक 24 hours उदक मेळटा. इट इज अरावंड 26% ऑफ द पॉप्युलेशन गेट्स 24 hours ऑफ वॉटर. आतां खंय कोणी म्हणटा तेन्ना कितें जाता रेज जाता ते कोण 100% उदक मेळटा तो घेवन फुडें सांगना. उदक मेळना तो बोवाळ घालता. म्हणून सगळ्यांकच दिसता कितें शॉर्टेज एक्यूट शॉर्टेज आसा म्हणून. आयज हांव सकाळ फुडें मावय दाबोलीम गेल्लो आसा. दाबोलीम आय हॅव अटेंडेड एंड डायरेक्टेड ज्यो सर्टन एरियाज आसा त्या सर्टन एरियाज भितर आमी जो हाय अल्टिट्यूड आसा तातूंत भितर उदक पावना म्हणून आमी एक मेजर्स घेतिल्ले आसात. आनीक म्हाका दिसता की एप्रील म्हणल्यार आमचे नवे जो एक ट्रिटमेंट प्लांटांतल्यान एक नवी सप्लाय येता 100 mld वॉटर. इट शूड गिव वॉटर टू ऑल दीज एरियाज ऑल्सो. प्रॉब्लम हो असो आसा की आमचे जे रिक्वायर्ड अमावंट ऑफ वॉटर आसा पळय न्ही ते सगळे येता. पायपलायन बस जाता. आमचो इन्फ्रास्ट्रक्चर पुअर आसा बिकॉज इट इज एज ओल्ड एज 50% ऑफ द इन्फ्रास्ट्रक्चर इज मोर दॅन 40 years ओल्ड. आनी त्या वेळार ती AC पायपलायन सिमेंट पायपलायन जाल्ली त्यो आतां करोड जातात आनी तातूंतल्यान लॉस ऑफ वॉटर खूब जाता. दाबोळे मतदारसंघात उदकाच्या पुरवणीचो प्रश्न बेगीनूच सोडयतले. नव्यो पायपलायनी आणि जलाशया सयत 12 प्रलंबीत कामांक प्राधान्य दिवन दाबोळे तशेंच मुरगांव हांगासर उदकाचो प्रश्न बेगीनूच सोडयतले म्हणून मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी आश्वासन दिलें. उदकाचो प्रश्न सोडोवपा खातीर बुधवारा दाबोळे हांगासर मंत्री सुभाष फळदेसायान मंत्री माविन गुदिनो वांगडा बसका घेतली. So when he called me here in his constituency as regards to poor supply of water, it was my duty. After getting this department, I tried म्हणजे ज्या ज्या जाग्याचेर वॉटर सप्लाय कमी आसा थंय वचपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. सो at the same time he called all his elected representatives like Jilla Panchayat, Sarpanch and other councillors and also some of these people from the distant areas where they have a poor supply. ते सगळे आयले नंतर we have discussed all these issues with our SE, EE, AE, JE, वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाच्या सगळ्या इंजिनियरांक घेवन आनीक मोविन बाब आमचे हॉनरेबल मिनिस्टर हांचे सांगातान आमी सगळे प्रॉब्लम्स आसा ते आयडेंटिफाय केल्ले आसा एंड वॉट इज द सोल्युशन दॅट वॉट निड्स टू बी डन. खुबशे आमचे टेंडर जावपाचे आसा. ते टेंडर जातकच आमची वॉटर सप्लाय नॉर्मलायज जातली. बट एज ऑफ टुडे वेर एवर देर इज अ स्कार्सिटी सामके एक्यूट शॉर्टेज आसा ती पयली अटेंशन आमी करतले. ज्या जाग्याचेर GLR फेल जाल्ले आसा किंवा ओवरहेड टँक्स फेल जाल्ले आसात किंवा बुस्टर जाय पडटा. सो इमिडिएट सोल्युशन वी आर लुकींग एट इन 3 phases. लायक इमिडिएट आमकां कितें जाय पडटा मागीर रोखडेच लॉंग टर्म प्लॅन्स एंड आमकां बाकीचे फॉर अनदर 5 years वॉट वी नीड. सो वी हॅव जस्ट जज द रिक्वायरमेंट फ्रॉम एवरी पंचायत एवरी कॉर्नर. अनदर आमकां खूब मोठ्या प्रमाणान साळावलेच्या धरणाचो 100 mld आमकां परत एक फावटी सप्लाय जातलो आनी तो मेजॉरिटी आमकां मार्मुगांव तालुक्यान भितर वता. मार्मुगांव इज सच अ तालुका एंड पर्टिक्युलरली दाबोलीम इज इन सच अ एरिया वेर इन people are trying to move and locate themselves here because of the amenities that they have, infrastructure and the quality of life. आणि तातूंत भितर चड आनीक चड हातूंत भितर डॉमेस्टीक कनेक्शन्स वतली. त्या खातीर वी आर प्रिपेरींग फॉर दॅट. Some in the immediate to be done, which are immediately to be done, short term, medium term and long term. In fact, all our estimates, around 12 of them, he is okayed the estimate and ते जाल्यार आमकां बरें उदीक सगळे कडेन पावतले. शॉर्ट टर्म म्हणल्यार एक जाग्यार पयलीं बुस्टर आसतालो ते बोगमालो सारकेंच उदक येयना. तेणें ऑर्डर दिला की 8 दिसां भितर तो बसोवपा जाय. सो दीस इज कॉल्स फॉर म्हणजे सरकार तुमचे दारी आमी म्हणटात ते भाशेन तो आमचे दारी आयला आनी हे भाशेन प्रॉब्लेम आमचे उदकाचे सॉल्व जातले. आनी 100 mld बाय एप्रील
जे एडिशनल वॉटर येतले एडिशनल उदीक येतले ते आख्खे मुर्मुगांव तालुकाक बरें पडटलें. सो ते उपरांत म्हाका दिसता प्रॉब्लेम एकूच येवपाक शकता तो हांवें तेजे नदरे हाडला. ओल्ड पायपलायन जी आहा ती सगळी पायपां फुटपाक शकता कित्याक चड उदीक आसतलें आनी ताका लागून तेणें सगळे कडेन रिप्लेसमेंट जावचें म्हूण तेणें मागला. जाता थिंगा ओवरहेड टँक जाता थिंगा ग्रावंड लेवल रिजर्वेर एज वेल खूंय करपाचें तें कर म्हूण सांगलां. सगळे कडेन सफिशियंट उदीक पावतलें ती म्हाजी प्रयत्न चालू आसा आनी तो आसतना तरी हांव समजता भिवपाची गरज ना. दाबोळे विमानतळाचेर सगळ्यो विमान सेवा चालूच उरतल्यो अशें आश्वासन केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हाणें दिल्ल्याचें येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन सांगलें. ह्या विशीं खोलायेन चर्चा करपा खातीर केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हाणें सगळे स्टेक होल्डर्स आनी नौदळ प्रमुखां वांगडा बसका घेवन प्रश्न सुटावो करतलो अशें आश्वासन दिल्ल्याचें मंत्री माविनान सांगलां. Under any circumstances, Dabolim Airport has to continue for civilian operation, and Goa being a tourism state, we need both the airports, Manohar International Airport and Dabolim International Airport. So Honorable Minister questioned us, what makes you believe that we are considering such a proposal? Then I was asked to speak. I intervened and I said, I have very clear reports that there was a meeting with the naval chief and the Union Civil Aviation Minister, Mr. Naidu, wherein they tried to put their case forward that all civilian operations may shift to Mopa. We want the airport. He said no, without coming to my notice, such a thing can never happen. I will never allow this to happen. He gave a categorical assurance to us. Thereafter, he also asked me and the Honorable Member of Parliament, Shri Sadanand Tanavade, come to me again. I will call all the officials, including the naval chief, and we will set to rest this entire episode once for all. Though there is no proposal, we want to remove the fear of the people of South Goa or of Goa that this airport can ever be closed for civilian operations. 4 दिसां सावन बेपत्ता आशिल्लो 14 वर्साचो चलो पंढरपुराक सापडलो. विठुरायाचें दर्शन घेवपा खातीर पंढरपुराक गेल्लो अशी जाप बेपत्ता आशिल्ल्या चल्यान दिली. मेल्ल्या म्हायती प्रमाण फोंड्या म्हाला 4 दिसां पयलीं 14 वर्साचो चलो बेपत्ता जाल्ल्याची कागाळ पुलीस स्टेशनांत दाखल केल्ली. उपरांत पुलिसांनी सोद घेवपाक सुरू केल्ली तेन्ना हो भुरगो पंढरपुराक आशिल्ल्याची म्हायती पुलिसांक मेळ्ळी. पुलिसांचो एक पंगड पंढरपुराक वचून तांच्यांनी भुरग्याक सुरक्षीत पालकांच्या सुवाधीन केलो. खूप परिश्रम आहे फोंडा हो काकाकडे शांतीनगर कुर्तरकनगर शांतीनगर फोंडामध्ये शाळेत वगैरे जात होता शाळेत नाही वडीलवार शिकत नव्हता म्हणून ते असंच पाठवलं त्याने. वडीलवारला तिथं तो असं नरोस होता. मग तो मामा म्हणले बाबा तो घेऊन जाते ते थोडे दिवस. मग मामा काकाकडे आलता तो शाळा वगैरे शिकत नव्हता. मग आता त्यानं काय तो म्हणतो आता मी शाळा शिकतो म्हणून मी तो आता तो शाळेमध्ये घालणार फोंडा पोलिसाच्या सहकार्याने तो मिळाला. फोंडा पोलिसांनी खूप सहकार्य केले त्याच्यामुळे हे पूर्ण सर्कल करले. CCTV कॅमेरे वगैरे शोधायचे आम्हाला मदत केली. तरी मला वाटतं आम्ही हे फोंडा पोलिसाच्या सहकार्याने आम्ही तरी 70-80 फुटेज आम्ही चेक केले. CCTVच्या चेक करून आम्हाला 25 ते 30 फुटेज तो सापडला. CCTV कॅमेरा चेक करत आधारे तिथं पण आम्ही ते गेलो चेक करतो. त्यानंतर तो सापडला आम्हाला बाहेर गेलेला. पोलिसांचे सहकार्य चांगले लाभले. नमस्कार. आम्ही फोंडा पोलीस स्टेशन जे जाग्यार 3 दीस पयलीं 3-4 दीस पयलीं एक भुरगो फोंडेच्यान हांगा बेपत्ता आशिल्लो आनी तेज्या काकी हांगा तक्रार दाखल केल्ली की आमचो भुरगो आनी त्या संदर्भांत पुलीस जी आसा पुलिसीन फोंडा पुलिसान हांगा अपहरणाचो हे दाखल केली आनी त्या दृश्टिकोनाच्यान तपास चालू केलो. फोंडा पुलिसांनी सबंद सगळे कॅमेरा जी आसा सगळे कॅमेरा चेक करून तेन्ना कळ्ळें की बांद्यान कळ्ळें की हो भुरगो बांद्यांतल्यान क्रॉस जाला. तेन्ना तेजी शोधाशोध घेतली. फोंडा पुलिसांनी भरपूर मेहनत घेतली आनी तो भुरगो जो आसा त्या भुरग्याक हांगा सुखरूप परत फोंड्या हाडलेलो आसा. तेंच्या कुटुंबीय जी आसा त्या सुवाधीन केल्लो आसा. पयलींच तो भुरगो सद्याक अल्कोहोलीन आसल्या कारणान तो इस्कॉलाक वचनासलेलो आनी ताका बापूय नासल्या कारणान आवय फुड्यान तो रावतालो पंढरपुरान. थंयच्यान तो पंढरपूरच्यान 30 किलोमिटर तेंचें घर आसा आनी थंय तो रावतालो. आनी थंयच्यान तो भुरगो जेन्ना थंय मस्ती करता म्हणल्यार काकान हांगा हाडलो फोंड्या आनी फोंडेच्यान ताका आपल्याक करमना म्हणून पावलो आनी हांगा फोंडेच्यान तेणी
सायकल घेतली आनी तेवटेन त्यांक घातले आपले घर धाडपाचो प्रयत्न केलो. फोंडे पुलिसांनी मेहनत घेतली आनी ताका हांगा हाडून त्यांच्या कुटुंबिया कडेन सुखरूप परत केल्लो आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर पुणेच्यान एकनाथ केलीकर. म्हापशा नगरपालिकेच्या कामगारांचो वाडयल्लो पगार फाटले 4 म्हयने जाले तरी दिवंक ना. दिवचले, मुरगांव सारकिल्ल्या हेर नगरपालिकांनी तांच्या कामगारांक तांचो पगार दिला. मात म्हापशा पालिकेन कामगारांक कित्याक आजून पगार दिवंक ना असो प्रश्न करीत समाज वावुरपी सिद्धेश मोरे हाणें प्रश्न विचारिल्लो आसा. म्हापसा नगरपालिका जे कर्मचारी जे काम करतात लेबर त्यांचो पेमेंट जो वाडयलेलो पेमेंट जो पगार आसता पळय 4-4 म्हयन्याचो म्हापसा नगरपालिकेन आजून मेरेन घालूंक ना. इतर नगरपालिका डिचोले जावं, परत आमची मर्मगांव जावं, परत आमची मारगांव जावं, ह्या सगळ्या नगरपालिकेन जे कर्मचारी आहात पळय जे आमचे लेबर जे कचरो काडटा, कचरो काडून जे कचरो काडटा ज्या लेबराचेर कचरो काडटा म्हणून जी नगरपालिका चलता पळय ते लेबर अरे मात तरी तेंचे कितें तरी विचार करात. सगळ्या नगरपालिकेन जर पयशे जर पावू शकता त्या लेबरांचे जाल्यार म्हापसा नगरपालिकेन कित्याक लागून त्यांचो पेमेंट रिलीज करूंक ना. कित्या खातीर हांव म्हापशाचो चीफ ऑफिसर जो आमचो शेटकर जी आहा तांकां विचारपाक करता की सर हेंचो 4-4 म्हयन्याचो पेमेंट आहा पळय वाडयलेलो पेमेंट तो कित्याक लागून तुमी रेज करूंक ना. तांकांय गरज आसतली न्हू, तेय आशेन रावतात की आमी इतके बरें काम करून म्हापसा नगरपालिकेचे कचरो काडटात सर, ते कचरो बारीक लोक तेंचेर विचार करा की ही नगरपालिके कडेन पयशे ना कितें काय ना हे बी तांकां स्पश्ट करपाचें. लेबर आहा पळय तेंचो आपणाचो पेमेंट घालूंक ना. ते आपणे तांकांय आशा आहा, तेंचे आवय बायल भुरगीं आसात तांकांय खंय तरी कोणाक गरजेक ते जाय पडटा न्हू. तेज्या खातीर तांकां आयज दिता, ऑर्डर काडटा, हे करता, ते खेळनाकात. चीफ ऑफिसराकूय सांगता, चेअरपर्सनाकूय सांगता आनी म्हापशेच्या आमदाराकूय सांगता हे जाता तितक्या बेगीन फाल्यां जाल्यार फाल्यां हेंचो पेमेंट रेज करूंक जाय. कोणाचो हे लेबर आहा ते लेबर आसा म्हणून ही नगरपालिका चलता, कळ्ळें न्हू. लेबर आसा म्हणून ही नगरपालिका चलता, नाजाल्यार फाल्यां सकाळ आमदाराक, चीफ ऑफिसराक, चेअरपर्सनाक कचरो काड म्हटल्यार जातलो. ते कितें कचरो उडयलो आनी स्वच्छ भारत अभियान तितकेच पुरतो झाडू मारलो ताल्ले न्हू. ते गटरान देंवतात, रात दीस गटरान देवून ते गटर साफ करतात, कचरो काडटात, ते पेमेंट हाडून दवरतात 4-4 म्हयन्याचे. ते बी कित्याक लागून वाडयलेलो पेमेंट हा असलो ह्यो न्हू फूल येता तो न्हू. ते घालात मरे, रेज करात मरे, कित्याक लागून तांकां त्रास करतात. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे. ह्या बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मस्त 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 युनिव्हर्सिटी मस्त, फ्युचर जबरदस्त. जॉईन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.